आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चिल आलेमावाड जायका लाच प्रकरणात गोवा अंमलबजावणी संचालनालयान स्पेशल कोर्टात कंप्लेंट फायल केल्या। लाच प्रतिबंधक कायद्याखाला घाल्ली ही कंप्लेंट चार्जशीटासारखीच असा। या कंप्लेंटीची सोमतीच दखल घेऊन स्पेशल कोर्टान दिगंबर कामत आणि चर्चिल आलेमावांक फर्स्ट अपीयरन्साक 28 ऑगस्टाक हजर रावचे म्हणून समन्स काढला। गोवा अंमलबजावणी संचालनालयान शेनवारा आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चिल आलेमावा आड जायका लाच प्रकरणात लाच प्रतिबंधक कायद्याखाला स्पेशल कोर्टात कंप्लेंट फायल केली। ही कंप्लेंट चार्जशीटासारखीच असा। ईडीन दावो केला तो असो, आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचो जायका लाच प्रकरणात मोठो हात असा। योग्य कारण दिनासतना ताणें जायका प्रकल्पा संबंधाची फायल आडावन धरिल्ली। आपल्या अधिकारांचो गैरवापर करून आणि लुईस बर्जर आणि ताचेकडेन जोडिल्ले कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचेर दबाव हाडून ताणें 1,20,00,000 रुपयांची लाच घेतली। हे पैसे अटॅचमेंटा खातीर मेळूंक ना। चर्चिल आलेमावा आड ईडीन दावो केला तो असो, आदलो पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चिल आलेमावानूय लुईस बर्जर कंपनी आणि तांचे कडेन जोडिल्ले कंपनींचेर दबाव हाडून 75 लाख रुपया उखल्ले। ह्या पैशांचो ताचे कडेन हिशेब ना, पैशेय मेळूंक ना। हे पैसे पोचोवंक ताणें बिल्डरा वांगडा हात मेळयलो। बिल्डरान चर्चिलाच्या जमनीर फ्लॅट बांदले आणि जमनीचे पैसे म्हूण दाखयतना 4 फ्लॅट ताची बायल मारिया आलेमावाच्या नांवार केले। चर्चिलान फ्लॅटांच्या उपेगाची अस्पश्ट म्हायती दवरिल्ल्यान फ्लॅट्स अटॅच करूंक मेळूंक ना। दिगंबर कामत आणि चर्चिल आलेमावाडचे कंप्लेनीची दखल घेवची म्हूण ईडीन स्पेशल कोर्टाक सांगले। दोगांची चौकशी करतना कांय प्रॉपर्टींचे मेळिल्ले ऑर्डर कॉन्फिस्केशन कंप्लेनी बरोबर जोडल्यात। पैसे खंय मेरेन पावले, खंय गेले ताची चौकशी चल्ल्या। भविष्यात दुबाविता आड पुरवणी कंप्लेंट करूंक परवानगी दिवची अशें ईडीन कोर्टाक सांगले। दिगंबर कामत आणि चर्चिल आलेमावाडची कंप्लेंट स्पेशल कोर्टान दाखल करून ताची दखल घेतल्या। 28 ऑगस्टाक हजर रावचे म्हूण कोर्टान कामत आणि आलेमावाक समन्स काढला। It is money laundering case under section 3 and 4. Complaint has been filed under section 45 of the PMLA Act. The complaint filed by the enforcement directorate is like a charge sheet. Okay. So once the charge sheet is filed, the cognizance is taken by the court. The court has taken cognizance of the matter, and the matter has been listed on 28th of August at 2:30. By the accused, both Mr. Digambar Kamath and Churchill Alemawa has been summoned. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। कायद्याचे शिक्षण घेवपी भुरग्यांक 70% हजेरी गरजेची म्हणून हायकोर्टान स्पष्ट केला। बार काउन्सिल ऑफ इंडियाच्या अटेंडन्साच्या नेमाआड गोविंद रामनाथ कारे कॉलेजीच्या भुरग्यान याचिका घाल्ली। कोर्टान याचिका डिसमीस केली। 20 एप्रिलाक जावपी परीक्षेक बसपी भुरग्यांक हजेरीच्या नेमांतल्यान कसलीच थाकाय दिल्ली ना। तांकां हजेरीची अट पुराय करूनच परीक्षेक बसपाक मेळटले। मडगांवच्या कारे कॉलेजीन LLBच्या निमण्या वर्सात शिकपी एका भुरग्याक वर्गातली हजेरी कमी पडटा म्हूण निमण्या परीक्षेक बसपाक दिवंक ना। कॉलेजीच्या निर्णयाक त्या भुरग्यान हायकोर्टात याचिका घालून आव्हान दिले। आपणे कॉलेजीचे फुडारपण करून ज्या खेळाच्या कार्यावळींनी वांटो घेतला ते दीस कॉलेजीन हजेरीत जोडूंक ना म्हूण ताचो आर्ग्युमेंट। हजेरी कमी पडटा म्हूण कॉलेजीन आपल्याक कळोवंक ना म्हूण विद्यार्थ्याचो दावो। कॉलेजीन ह्या आरोपांक भायर आयले। याचिकादार भुरग्याचे खेळा कार्यावळीचे दीस जोडून आनी कांय रजेचे दीस धरून पसून ताची हजेरीची अट पुराय जायना। हायकोर्टान पयलीं ह्या विद्यार्थ्याक 20 एप्रिलाक जावपी परीक्षेक बसपाक अंतरीम थाकाय दिल्ली, मात सुनावणी पुराय जाताच हजेरी ना जाल्यार परीक्षेक बसूंक मेळचे ना म्हूण निकाल दिलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।